तूं सारकोगी हांव सारकोगी म्हण प्रूव करचेंच आमचो उद्देश जाल्यार आमी खंयसरी पावना. कितें आसा? हंकार आसा. हंकार आमचें तें फुगोवंक कितें करता तें आमकां देव आतां पयस करता. हंकार देव मुखार रावना. येजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी ह्याच्या पयल्या वचपाचेर थोडो वेळ नियाळ करया. तुम्ही आयकलां म्हण चिंता, देवाचें उतर हांगासर अशें बरयलां, तुज्या लोकांक ह्या संगतींचो परत्यान परत्यान उडास कर. उतरांचेर होंदून तांणी खंयचोय वाद विवाद धरिनाये म्हणून देवाचें नांवी तांकां बोध सांग. असलीं तर्कां आयकतल्याच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. हें पयलें वसा पाहिजे. हे सान पावलो तिमोथीक बरयता. तिमोथी बिस्प जाल्लो मात्र आनी बिस्प जाल्ल्या पैकी मस्त ल्हान प्रायेचो आनी ताच्या ल्हान प्रायेर सगळी पवित्र सभा ताची दिएसएस कितें आसा ताणें सांबाळूंक जाय आसली. सान पावल ताका सांगता, तुज्या लोकांक ह्या संगतींचो परत्यान परत्यान उडास कर. 2 फावटी 4 फावटी न्ही, परतून परतून सांग, हेंच सांग म्हणून. कितें तें कितें सांगाचें परतून परतून? असलीं तर्कां आयकतल्याच्या उपकारा पडच्या बदलाक तांच्या नासाक कारण जातात. देखून वाद विवाद करूंक वचनाकात, तर्क करूंक वचनाकात. हें तांकां सांग म्हण परत्या परत्यान सांग. आतां एक व्हडलो विशय घेवो, तर्क करनाकात म्हण सांगचो व्हडलो विशय घे. व्हडले विशय मस्त आसात सांगचे तसले. तुमी तर्क करनाकात म्हण सांगचो विशय परतून परतून कित्याक सांग म्हणटा सान पावल. आनी एकच फावटी बरयलें सान पावलान सुमार घडये परतून परतून हो विशय सांगला. तिमोथीच्या पयल्या पुस्तकांत ती अध्याय 4:7 थंयसरी तो सांगता, व्यर्थ तर्कांतावन अलग रावा, विंगड रावा. तिमोथीच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आयचे वाचप सोड न्हू, आनी एक दुसऱ्या पुस्तकांत 2 अध्याय 20:3 थंयसर परतून सांगला, अर्थ नातलीं सार नातलीं तर्कां सुकया. तिताक बरयल्ल्या पुस्तकांत ती परतून सांपावल हेंच सांगता, असल्या तर्कांतावन अलग रावा. आतां कितें तर्क जाताले तांचे मदें? तांच्या पवित्र सभेंत तर्क मेनली कितें आसले विशय कितें म्हळ्यार सडाव जावन बावडता विशयांत आर्ग्युमेंट आसले. कोण सारको न्हय म्हणल्या विशयान. जावं पुरो सान पावलान कितें शिकयलां, सिलासान कितें शिकयलां, वा आनी खंयच्या दमदुतान कितें शिकयलां, तांच्या मदें पंगड. जेजू नीज देवगी नीज मनीसगी, तो देवाचो पूत वैगी न्हयगी म्हणल्या विशयांत, जेजूची वंशवळ खंयची म्हणल्या विशयांत, अशे जायते संगती तांचे मदें तर्क दिसान दीस वाडताले. सान पावल हें पळयता आनी म्हणटा, हे विशय तुमी गजाली ह्यो तर्क करणं कितेंय फायदो ना. तर्क कित्याक जाता? तर्क केल्ले वरवीं कितें जाता आमचें थंय? हें भोव गरजेचें. ह्या प्राजिताच्या काळार सुरवेर पापसाहेबान एक प्राजीत काळाक म्हण एक संदेश दिल्लो. ताचो संदेश कितें म्हळ्यार गॉसिप करचें रावया म्हणून. गॉसिप करनाकात. आतां इतलो व्हडलो पापसाहेब, सगळे प्राजिताचो काळ आसा, दुसरे पापसाहेब पुरो राजी संधान करया, कुमसाराक या आनी कितें सांगतालो, आनी वो पापसाहेब सांगता गॉसिप करचें रावया. तो व्हडलो विशय घे, गॉसिप करचें रावया म्हूण सांगचो. पळय, ल्हान विशय आमकां पळयतना वयले बार ल्हान दिसतात. सान पावल हांगासर सांगता, परतून परतून हो विशय सांग, तर्क करचें रावया म्हणून. हो व्हडलो विशय घे म्हणलें समजून काणग्या. दोगां मदें तर्क जाता आनी ह्या तर्का द्वारे मुखेल उद्देश कितें म्हळ्यार कोण जिखता गे म्हणून. आतां कोण रायट रॉंग तें विशय न्ही. हांव जिखतां गे तूं जिखतां गे म्हणले विशय. आनी हांव जिखतां गे तूं जिखतां गे म्हणटा आसतना थंयसर कितें आसा? हंकार आसा. हंकार देवा मुखार रावना. तशेंच गॉसिप करतानाय
हांव दुसऱ्या विशयान कितें वायट उलयता आसतना पेल्याच्या मोगा विरोध हांव येता देखून पापसेवान सांगलें तो ल्हान विशय म्हणटा दिसलो पूण ताचे भितर आनी एक उपादेश आसा. तशेंच हांगासर तर्क जाता आसतना तूं सारको गी हांव सारको गी म्हण प्रूव करचोच आमचो उद्देश जाल्यार थंयसर आमचो इगो कितें आसा आमचो अहंकार कितें आसा तोच आमी चड आनी चड फुगोवचो सोडल्यार आमी खंयसरी पावना हें सत तुमकां कळीत आसा. एक दाखलो दिवचो जाल्यार म्हाका एकलो वळखीचोच भाव हर एक फावटी म्हाका एक वॉट्सअप करता भावार्थाच्यो गजाली पळय सभेच्यो गजाली याजका विशयांत शर्मा विशयांत हर एका विशयांत ताका एक कितें पोस्ट मेळ्ळो जाल्यार काडून म्हाका फॉरवर्ड करचें. व्हिडिओ आसल्यार क्लिप म्हाका फॉरवर्ड करचें नाजाल्यार आनी कितें आसा म्हाका फॉरवर्ड करचें आनी विचारचें तूं कितें म्हणटाय हें सोमाक गी हें सारकें गी हें रॉंग न्ही गी म्हज्या लागीं परतून परतून विचारचें. आनी हर एक फावटी ताच्या उलोवण्यांत कितें आसा म्हळ्यार तूं तर्क कर म्हणलें एक कितें म्हणटात कोंकचें आसा पळय कोंकतात म्हणटात पळय तशें कोंक इल्लें एक प्रेरण दिवचें तूं उलय कालें सांगताय तूं सांग म्हणून. जावंक पुरो खंयचे विशय सोशल मिडियाचेर आयिल्ले ताणें आयकल्ले वा आनी कितें ते पुरो म्हाका येतात. आतां ते विशय पळयत आसतना म्हजे भितर कितें जाता हाका बोध शिकयचें हाका फाटीं जाप दिवचें ताचे गिसड म्हाका कोत्ता व्हडले भितर शिजोवंक सुरू जाता. आनी म्हाका कळीत आसा ताणें गेल्ल्या सवालांक उठयल्ल्या तर्काक जाप दिवचें तसली सकत म्हाका आसा म्हाका इल्लें शिकपी मेळ्ळां ताच्या हिसपाचेर हांव ताचो वाद आखेर करूंक शकता. दाखलो दिवचो जाल्यार जर हांव हांगा ताज शर्मा दिता आनी म्हणटा मेले उपरांत आमी सर्गार वेता ताका वय म्हणी हो व्हिडिओ मेळ्ळो जाल्यार तो सांगतलो तो मेलाय गी तुवें कशें सांगलें सर्गार वेता म्हणून मराजें न्ही पयलें सरकार वचोन तुवें मराजें न्ही मेलाय गी तूं कशें सांगलें तुवें सरकार वेचें म्हळ्यार कशें सर्ग आमी हांगाच रुता करचो आमीच रचचो सर्ग हांगा आमी वेचें म्हळ्यार कालें पळय हांव अशें उलयलो तो अशें उलयतलो म्हळ्यार हर एक फावटी तुवें तर्क करीचें म्हणून एक ते एक कितें म्हणटात एक कुट्टून दिवचें आसा. आनी म्हाका चड करून हांव जाणा हांव उलोवंक सुरू करीत जाल्यार ताचे कडेन तर्क जिखचे तसली सकत म्हाका आसा व्हडलो अहंकार म्हणी आसा. पूण हांव कितें करतां हांव पळयतां पोस्ट डिलीट करतां कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय ताकाय मस्त वाट आनी चलोवंक आसा. हांव ताचे कडेन आर्ग्यू करून म्हाका जिखयत वा तो म्हजे कडेन आर्ग्यू करून तो जिखयत तितल्यार कितें जालें म्हळ्यार एकच हांव जिखलो जाल्यार म्हजो अहंकार वाडलो आनी हांवें चिंता ताका हांवें डिफीट केलें तो आनी उलयना. जर हांव तो जिखलो जाल्यार तो चिंतलो हांव पाद्र्याबाग हांवें डिफीट केलें तो आनी उलयना. म्हळ्यार आमचे भितर दोगांय भितर वाडटा कितें म्हळ्यार मोग न्ही म्हाका वाडटा अहंकार आनी अहंकार देवा मुखार रावोंक सादच ना. देखून मोगाच्या भावांनी भयणी सांपाल परतून परतून सभेक सांगता परत्यान सांग कितलेंय फावटी सांग लोक परतून परतून सांगूंक पुरो पाद्र्या परतून परतून तेंच सांगता थर करनाकात म्हणून तो हेंच सांगता कित्याक म्हळ्यार आमचें तें केदळ अहंकार आमी वाडोवंक कितें पुरा करता अहंकार आमचें तें फुगोवंक कितें पुरा करता तें आमकां देवातान पयस करता. देखून आमचें उतर आमचें तर्क आमकां देवातान पयस करचें तसलें जायचें गी वा देवाक लागीं हाडचें तसलें जायचें हें आमी निर्धार करूंक आसा. देखून आयच्या दिसा जेजू लागीं आयिल्लो तो तरणाटो तर्काक रावल्लो आनी जेजू हर एक फावटी हर एक तर्काक जाप दिना. जायते फावटी आमी आयकता जेजू मौन रावलो ताणें जाप दिवना पिलाता मुखारी ताणें जाप दिवना. थोड्यो संगती जाप दिनासतनाच वगेच रावल्यार आमकांच बरें कित्याक म्हळ्यार म्हणल्याचें पुस्तक अध्याय 11 ओळ 12 सांगता जो आपल्या पेल्यातय तर्काक रावता ताका बोध ना. जो कोण आपल्या पेल्यातय तर्काक रावता ताका बोध ना. पूण बुद्धवंत मनीस वगच रावता बुद्धवंत मनीस वगच रावता. देखून तर्का वरवीं आमी अहंकाराक पडचे प्रास तर्का वरवीं आमी आनी एकल्याक डिफीट केलें ताका सलवयलें म्हणून अहंकारान जिवच्या बदलाक
तर्क चुकोवन पवित्रपणी हांवें कशें जियोवचें, सोंसणीकायेन हांवें कशें जियोवचें, बरें उलोवचें कशें, वा खंयच्या रितीन हांवें भोगसूंक साध्य आसा, ह्या विशयांत आमचें ध्यान आनी मन घालचें भोव गरजेचें आनी भोव बरें. तान तर आमी ह्या संवसारांत वॉट्सॅपाचेर, सोशल मिडियाचेर हे रांदे हाडूंक गेल्ल्या वेळार हेणे ऑफिसांत, हेणे घरांत तर्क आनी तर्क आनी तर्क करतले आनी आमी हंकारी जातले सोडल्यार देवाक मोगाचीं जावचीं ना. देखून आमचो सगळो फोकस हांवें कशें भाग्यवान जावचें, कशें हांवें म्हजें जिवीत पवित्रपणे जियोवचें, कशें सोंसणीकायेन एकामेका लागीं उलोवचें, कशें बरें उतर आनेक लागीं उलोवचें, ह्या विशयांत आमचो फोकस आसूं दी. आमचें जिवीत बरें जाल्लें तें म्हाका, म्हज्या कुटुंबाक आनी ह्या संवसाराक बरेंपण हाडचें तसलें जावं दी.